आमगेल समाजा होडे गुण स्वाम्या बेजारच्या ना म्हणून एक थोडेपणी म्हणणं आमगेल समाजान तस ताज्यान थोडेपणी तांगेल भितर आसजले री हें आसजले री आमी स्वल्पपणी आसता ती ते होडे गुण तर सान गुण नाही मालगाडी आणि हेच खातीर मोठ करून दिलेलो हे भितरी आमी लढाई करचेडा एक जाम काम एक देवस्थानाचे डिट्टम करून आल्या तंतू एक मनशान वाचीन ते हो बॅनर करून घाल्यान ते कळव तुका धर्म सांगचे खातीर नाही स्वामी हे असं ना म्हणून सांगना ती तंतू एक सान पॉयन इतन ओळा जगळा मला भितर गलाट सम करचे कोण आहे मला स्वामी पण स्वामी इतरे ओळा जगळ मला गेला ओळा जगळ मला रित्रे निमीन आता नाही आम्ही मस्त वर्ष पुढे ओळा जगळ मला अरे बित्तेल गळाटो स्वामी ते गतीर धर्माक येवय हेच खातीर केले ना असो आमगेल समाजाक स्वल्पपणी थोडेपणी ते आस हांगाय आता कितलकीच आमगेल समाज इतकी आसा आमगेल समाजाक जाम एक कसलेच आता सांगीन हॉळ हे खंयचे ते फ्लॅट आस फ्लॅटांक कितले जाण मेळटात कसलेय जाय तांनी फंक्शन करता ती आनी फंक्शन करता ती चांग समाजा बरेपणाक दैवीक विशय कोणी बर करता जाल्यार आमकां एक मना उरका की आमी ताका सपोर्ट मस्त दिवंक चांग ना करतात वायट करूच का म्हणून चांग करता जाल्यार तें वायट चवथ करता ती हें करता ती सर्वे करता ती जाल्यार आमगेले नासिकान जालें नागपुरान जालें पुरा जालें मोठू बरोडान जालें हांगाय जालें री ओड स्वाम्याक चांग मन नसीने ते वामन प्रभून जाग दिलो मस्त इनिशिएटिव्ह पेंटेच्यान दाखयल्यार आमकां कसलेपणी दिसता न्ही करूं पेंटेच्यान दिसूं का स्वामी आमकां अनुग्रह करका इत्या स्वाम्याक मोठू कितें आसता स्वामी रपता ना येयल्यार 2 दिवस 3 4 वर्षी आनी खंय आसा जाल्यार 1 वर्ष आयकता मागीर भायर सोडून वतात इनिशिएटिव्ह दाखोवन समाजा खातीर करचें आतां मठ मंदिर करचें कोणा खातीर धवळ आसता ती समाज एके जना नोटू जावन समाज आमचे हांगा मस्त वर्ष न्ही निमगीतात आमी कांय इंट्रस्ट दाखय 1-2-3 वर्ष फुडें मोहनदास येयलो स्वामी सभेचे निमगीत असे तो जाग आसा एक हें करचें तशी कितें जाय एक मोठ करचें तशी जामकां स्वामी एक मोठ करचें तशी जामकां स्वामी आम्ही राब्बरे कसं न्ही मोठ करचें आसील मोठचें आसूचें हांगा चड जातच आयत्या आमी सांगीन भितरी आमगेले आतां आज आमी स्वार्थी जाल्ल्यान आमगेले भितर लढाई चल्ल्यात स्वार्थी म्हगल्यार हांव मिगेन चेड्डू मिगेल बम्मन जालें मांव मांय सरिना तितले स्वार्थी जाल्यांत आमी फॉरेन कल्चर तितले आमकां बाद जाल्या देवळनी नाकायच मठ मंदिरनी नाकायच आमकां रे दुसऱ्यां पळयल्यार आमगेले समाज थोडेपणी बेटर नाकायच इतया आमी सांगीन गलाट न्ही आसा आमकां कित्या आमकां कितें मेळटा मध्वाचार्य सांगता की गीता तात्पर्यान तू नाना जन शुश्रूषा कर्तव्या करवन्मितेः आमी जनपद आली म्हळ्यार समाज सेवकोरका कशी करवन्मितेः पूर्ण रबू जायना खंय तुका टॅक्स दिवन रबू जातवे गव्हर्नमेंटाक ना आतां आयज कालचे पेपरार पळयन इतले GST चूक केल्यार जप्ती करूंक ऑर्डर केल्ल्याक
जीएसटी चुकीला जप्ती टॅक्स दिवन ते तशी आमकां समाजा सेव करपा जाल्यार आमगेन कर्तव्य टॅक्स दिवचे तशीच कारण कितें तूं समाजान दुखून सहाय घेता एक ना जाल्यार आनी एक प्रकाराचेर तेन्ना हांव म्हूण सांगिल्यार चूक जातली हांव कोणाक आश्रय ना आमी दुसऱ्यांक आश्रय जावन जीवन करचें पळय आमगेलो समाज आमकां कसलेंय कश्ट येयल्या रे फस्ट आमी दुच कोणाक आमगेल्या समाजाचें जना मागीर तो दुसऱ्या आपयतना आपोवच्या पुरो कितलेय फ्रेंडशीप आसा जाल्यार रे कसलेंय आसा जाल्यार रे फस्ट आमचो कोण हा लढाई आसच्या पुरो नाल्यार न्ही तो कश्टार आसा फस्ट आमचें आमीच आमगेल्या समाजाच्यानच तो आमगेल रे आमगेल बंधू तो आमगेल भावंड तो आमगेल भेणी तो पंपता ती आमी एकल्याक आनी एकल्याक रीण म्हूण आसता आतां गई पडू गेल्लो एकल्यान हात धरलो सहायूच रिणां पडटा तूं आमगेलें शास्त्र रीण रीण म्हणल्यार बँका रीण न्ही आस तें दुखून आमी कशी रिणांत आसता तिथे रीण पावोवचें आसा कशी पावोवचें तें रीण समाजान दुखून सेवा करून तें आमगेलें कर्तव्य तें टॅक्स आमगेलें आमी करता जाल्यार